सर्वयामी एकटाय झाल्या भक्तीन आणि माला उतरते ऐकून आमकां समर्पून पोवी या बलिदाना या लाव्या सर्विकास ताळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गायनानी अर्गादिव्या ताणे केल्या उपकारा. मोगाच्या भाव भयणीनो, पास्का कळेच्या दुसऱ्या आयताराक तुमकां देव पास्का कळेच्या दुसऱ्या आयताराक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. दैवी काकळीचो आयतार जावन आमी आज आचरण करता. देवाची काकूळत तुमचेर सदांच देवन येवं दी. ही काकूळत तुमचेर सदांच बेसांवाची आशिर्वादाची जावं दी. आनी विशेश करून सोम्याचो जिवनपण आम्हा हर एकल्याचो बरोवसो चडयता वाडयता आनी आमच्या जिवितांत एक जैताचें वातावरण दिता. असलें जिवीत बरोवशाचें जैताचें आमचें जावं दी म्हूण विशेष करून ह्या संदर्भात तुमचे खातीर मागता आसतना एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया. माध्यम मुखांतर इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर येमिसाचें बलिदान भेटयतना तांचे खातीर विशेष करून आमी मागया. आमी तुमचे खातीर मागता सर्वेस्पर दैवी काकूळत तुमचेर आशिर्वाद घालून दी आनी तुमकां बेसांवांनी भरून दी म्हूण आमचें मागणें ह्या संदर्भार जावन आसा. ह्या संदर्भार अर्ग आमी भेटयता. देवान आपणाक केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गासान भेटयता. डायना डिसोजा आनी कुटुंब साकिनाका मुंबय. ब्लेस हाच्या पोटाच्या पिडेंतलें बरें केल्ल्या खातीर अर्गामी दिता. डॉमिनीक वासई मुंबय. तशेंच देवान आपणाक केल्ल्या बरेपणाक अर्गासान भेटयता. रिचर्ड डिसोज आनी कुटुंब बेलतंगडी. अर्गासान भेटयता. फबियनी जेसी मेंडून सदवा कातार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू पास्काचें फेस्त सोमेस भावार्थ व्हड फेस्त. हें फेस्त मरणा उपरांत पुनर्जीवनपणाचो भरोसो आमकां दिता. आयची देवस्तुती देवाची काकूळत मीत मेर नासलेली म्हणलो संदेश दिता. देवाचो पूत जेजू मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो आनी आमचे खातीर कुर्सार तो मरण पावलो. जेजूच्या ह्या मरणांत देवाची वर्ती काकूळत आमकां दिसता. देवान आमचे थंय दाखयल्ल्या ह्या वर्त्या काकूळते खातीर आमी देवाक ह्या मिसाच्या बलिदानान अर्गां दिवया आनी आमी ताची भुरगीं ताचे बरीच हेरांत थंय काकूळदार जावया. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची काकूळता परमीत तड आनी घट नातलेली ती. ह्या देवाच्या काकूळतेचो अनुभव करचे आमी. ती काकूळत एकामेकांत वांटून घेवंक देवाचो आदार कृपा विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी दोळे धांपी आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. सोम्या जेजू तुजी काकूळत मनशा कुळाक अपरिमीत रितीन तुवें दाखयल्या. पूण ह्या काकूळतीचो अनुभव करूंक सुकोन पडल्या सोम्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पक्षाने मागून म्हणटा हांव
काकुळत दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी दया दाखय काकुळ दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी दया दाखय मोगळा जेसू तुवें आमकां बक्षिलें तुजी काकूळत आमचेर तुवें दाखयली तीच काकूळत हेरांक थंय दाखोवंक आपणें दिलें पूण आमचो स्वार्थ हेरांक काकूळत दाखोवंक सुकून पडलो ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा सवया बक्षणें मोगोवन म्हणटा हांव काकूळत दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी दया दाखय काकुळ दाखय सर्वेस्परा आमची तुझी दया दाखय मोगळा छुमिया तुजें उतर काकुळतीचो सागर हे उतरां समोग करून तूं आमकां आपणे दिता हे उतरां कालच्यो तूं आमकां आपयताय संवसारी राठावळ आमचें चिंताप आमचो सुस्वार्थ थोडे फावटी तुजें उतर वाचूंक नियाळूंक उतरां कालच्योंक आमी सुकोवंक ना ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा सोम्या पश्चातापून बक्षाने मोगोन म्हणटा हांव काकूळ दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी दया दाखय काकूळ दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी दया दाखय सर्व पदवेदा देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या ईसा सुसाई सिविस्पुरा देवा सर्गीच्या राया सुपवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र म्या सांगारी देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया थोडे दांपी आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर विशेष करून मागे भूदयाळ बापा आमचे खातीर जेजूक तुवें पुनः जिवन केलोय आनी ताचे वरवीं आमकां नवो जल्म दिलोय
पुरवेल्या क्रिस्तवा पर्यंगा तुझ्या मंदिरान एकठांय जावन ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचतां आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुझ्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटांत तुझ्या मंदिरांत तशेंच आपापल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येसू कर म्हण एका काळजान आमी मागतां आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूत कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. धर्मदूताची शिकवण आयकच्याक भाऊपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्याक आनी मागणें करच्यान वांटेली जावच्याक समेज स्थिरासनेन आपलो वेळ करसितली. धर्मदूता मारिफात साबार असर्या आनी कुणा जातल्यो देखून समेस्तांचेर एका तराची भिरांत आसली. भावार्थ स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतलीं आनी आपापल्या खासगी आस्त बदीक विकून मेळिल्लो दुडू सामुहीक ऐवज म्हणून दवरतलीं आनी जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणे समेस्ता मदें वांटून घेतलीं. हर एक दीस एका मनान देवळान तीं सांगाता मेळटलीं आनी उंडो मोडोंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या संतोषान आनी सदेपणान देवाक ओगलाप दिवन जेवतलीं. सगळ्या लोकांक मानवतलीं आनी जांकां बाच्यावी जोडोवंक आपयल्यान तांकां मेळटली भर्तिकन दिसान दीस समितांचो संको सोडयतलो. देवाचें उतारें. देवाचे उडुका. सर्वेस्पराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विस्वासी दया सजनाक पाळटा. सर्वेस्पराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सजनाक पाळटा. इस्रायेलाची भुरगीं सर्वेस्पराक वाकाणू म्हणून ताचो विश्वासी मोग सजनाक पाळटा. आरोनाचे घराणे म्हणून ताचो विश्वासी मोग सजनाक पाळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली ताचो विश्वासी मोग सजनाक पाळटा. सर्वेस्पराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सजनाक पाळटा. पानप्यांनी नाका म्हूण उडयलेलो फातर जालो पानप्याचो मूल्य आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी ताटत जाता. दिसवो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संत सुलास आमी भोग्या. सर्वेस्पराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सजनाक पाळटा. सर्वेस्पराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सजनाक पाळटा. दुसरें वचप सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तचो बाप ताणें आपल्या व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्तच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या भरवशाक नव्यान जनीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आईभवीण
भावाना तसल्या दायजाक आयती केल्यांत अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्था मारिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें? फुटाक घालून व्हरोन पळयल्ले नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरां वर्त्या संतोशान तुमी उमाळटात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोड नासात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सुमी म्हणालो, तोमासा तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सत मानताय. पळयनासतना सत मानलेली कितली बागी. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे भगवान जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू जीवन जाल्ल्या त्या साहित्य रसंजेर सुदेवांच्या बियान शिसदारां दांपून भितर एकठांय जाल्ले. तेवळ जेजू तांच्या मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें आपले हात आनी आपलें कडवळ तांकां दाखयलें. सुमयाक देखून ते शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. जांचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं, जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातुल्लो. आमी सुमयाक पळयलो म्हणून हेरां सिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किड्यांची गुर्त हांवें देखले करीत आनी ह्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात गेले करीत हांव सतमानसो ना. 8 दीस उतरले. सिसपत्त्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांच्या सांगात आसलो. दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमानताय न्हय. पळयनासतना सतमानलेले कितले भागी. जेजून केल्ली आनी सिसांनी देखली असर्यां आनी की जायतीं आसात तीं ह्या पुस्तकांत बरोवन नात. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानी सई. अशें सतमानलेले वरवीं ताच्या नांवान सास्तीक जिवीत तुमी जोडी जाय. देवाचें
उतर है वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज पवित्र सभा दैवीक काकुळतीचें फेस्त आचरण करता. दैवीक काकुळत, दैवीक काकुळतीचें देवा साव आमकां चड आनी चड रितीन मोगाचें. हे दैवीक काकुळतीचें फेस्त विशीं आमी जाणा जावचें जाल्यार दैवीक काकुळतीचें फेस्त एप्रिलाच्या 30 तारीखेर 2000 इसव्यांत पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान आख्ख्या पवित्र सभेंत आचरण करूंक उलो दिल्लो. एप्रिलाच्या 30 तारीखेर 2000 इसव्यांत पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान हें फेस्त आख्ख्या पवित्र सभेंत आचरण करूंक आपोवणें दिल्लें. खंयच्या संदर्भार सिस्टर फाउस्टिना ग्लोवास्का, ती एक पॉलिश गांवची एक भक्तिवंत सिस्टर धर्म भयण. फाउस्टिना गोवाल्स्का म्हणली ती धर्म भयण तिच्या शांतीपणाच्या त्या संभ्रमांत हे संदर्भार पाप साहेबान हें फेस्त आचरण करूंक उलो दिल्लो. तिका शांतीपणाक उबारच्या त्या संदर्भार. आनी कित्याक सिस्टर फाउस्टिना गोवाल्स्का तिका आनी दैवीक काकुळती कितें संबंद? सिस्टर फाउस्टिनाक एक पोटी देवाचें दर्शन जालें, सोम्याचें दर्शन जालें, आनी त्या दर्शनांत जेजू तिका दैवीक काकुळतीच्या रुपार आमी पिंतूर पळयता पळय त्या दैवीक काकुळतीच्या रुपार तिका दिश्टीक पडलो. आनी ह्या संदर्भात ती अचाप जाली. सोमी जेजू सोबीत वस्तू न्हेसोन दोगलो न्हेसोन रावला आनी सोम्याची ती काकुळतीची किरणां ती भुमीचेर देंवोन आसात. 3 तरांची, एक तांबडे आनी एक कशें पळयलां धवें आनी एक निळशें. तांबडे, धवें आनी निळशें. हे संदर्भार सिस्टराक कितें ह्या फाउस्टिनाक कितें म्हूण समजोवंक ना. तवळ तिणें त्या तांबड्या, धव्या आनी निळश्या, त्या निळश्या संगतीचो, त्या कलराचो, त्या किरणाचो अर्थ सोम्या लागीं विचारलो आनी सोम्यान म्हळें तांबडें जावन आसा आनी तें निळशें जावन आसा. खुर्सांव थावन देंवलेलें रगत आनी उदक. पळया, खुर्सांव थावन देंवलेलें रगत आनी उदक आनी धवें देवाचें पवित्रपण, हजरपण. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दैवीक काकुळत कशें कुर्सा वयर त्या निमाण्या शुक्रार दिसा त्या कुर्सार कट्टे नांवाच्या त्या कुर्सार कलवारी कुर्सार ती देंवोन आयलेली तीच सिस्टर फाउस्टिना गोवाल्स्काक ती दिसोन आयली आनी हिणें सगळें तें डायरीन बरोवन दवरलें. आनी ह्या देवाच्या काकुळतीचो तिणें चड आनी चड लोकांक अनुभव करच्याक उलो दिलो. आनी तिका भाग्यवंतपणा उबारतना पाप साहेबान हे काकुळतीचें पिंतूर अधिकृत रितीन उद्घाटन केलें. मात्र न्ही, आख्ख्या संवसारांत, आख्ख्या पवित्र सभेंत एप्रिलाच्या 30 तारीखेर 2000 इसव्यांत हें फेस्त अधिकृत रितीन आचरण करूंक आपोवणें दिलें. हाचो उद्देश कितें? हाचो उद्देश पाप साहेब म्हणटा, हें फेस्त पास्कांचें ऑक्टेव आसा. आठाळो म्हणटात, आठाळो. पास्कांच्या फेस्ता दिसा तावन आयच्या दिसा पर्यंत आनी एका आयतारा पर्यंत हो आठाळो आसा. आठाळ्याचें समाप्त, कन्क्लुजन ऑफ द इस्टर ऑक्टेव म्हणटात. दुसऱ्यान देवाची काकुळत आमी अनुभव करूंक एक अवकाश. देवाची काकुळत अनुभव करूंक. आनी ह्या काकुळतीच्या अनुभवांत आमच्या पातकाचें बोगसाणें जोडून घेवंक साध्य. देखून आयच्या दिसा कितें करीसय, आयच्या दिसा आमी देवाळाक येसय, देवाचें उतर आयकसय, कुमगार घेसय, कुमसार जायसय आनी ह्या मुखांतर देवाची काकुळत आमचे थंय देंवोन येतली. आनी ह्या देवाच्या काकुळतीचो अपरिमीत अनुभव आमी करतले म्हणलें सत हांगासर जाणा जाता. पवित्र सभेन थोडे कडेन आयच्या राती जागरण करतात.
7 तावन 8 मुसोर आराधन आनी 8 वरार मीस दवरन देवाच्या काकुळतीचो संभ्रम चलयतात आनी इस्टर ऑक्टेव समाप्त करतात आयच्या दिसा गंगोळी पियूस नगर फिगजेक आमी कालच्या दिसा गेल्ले हांव आज ती तांकां 7 तावन 8 वरां मुसोर थंयसर आराधन की आनी 8 वरार मीस देवी काकुळतीची संभ्रम वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दैवीक काकुळत आमी कशें अर्थ करयेत काकुळत म्हळ्यार कितें काकुळत म्हळ्यार कितें काकुळत म्हळ्यार हांवें तुजे वयर दाखोवची ती दया हांवें तुजे थंय दाखोवची म्हळ्यार एका पातक केल्ल्याक अधिकार आसलेल्या मनशान दाखोवची ती दया जावन आसा काकुळत तुमकां दाखल्याक सांगचें जाल्यार एकल्यान खून केल्या एकल्यान बलात्कार केला अत्याचार केला आनी कोर्टीन ताका मरणाची शिक्षा दिल्या कोर्टीन आनी मरणाची शिक्षा दिल्या उपरांत ताका ताच्या मरणाच्या शिक्षेंत ताका काकुळत दाखोवन बोगसूंचो अधिकार एकल्या मनशाक आसा कोणाक राष्ट्रपतीक आसा राष्ट्रपती आनी जर तर राष्ट्रपतीक पळया जर तर राष्ट्रपती ताका दया दाखोवन ताची मरणाची शिक्षा रद्द करीत जाल्यार राष्ट्रपतीन दाखोवची ती काकुळत पळया काकुळत समजलें अधिकार आसलेल्या मनशान शिक्षा दिवंक अर्ह आसलेल्या मनशान दया दाखोवची जावन आसा काकुळत देव पदवेदार शिक्षा दिवंक अर्ह आसलो देव आमचे दया दाखयता आनी आमकां मोगसिता आमचे काकुळ दाखयता ताका अपरिमीत काकुळ देवाची म्हणटा आमी काकुळत पळय थंयसर पवित्र पुस्तकांत हांव 3 दाखले दिता एक प्रद्वारीक सांपडलेली स्त्री जेजू लागीं धांवून आयिल्ल्या वेळार पळया जेजू म्हणटा तुमचे मदें कोणूच पातक नातलेलो आसा जाल्यार तिका फातर मारूं स्वस्थ थंयसर कोणूच नातुल्लो शिक्षा दिवचो अधिकार तें आसलेलो कोणाकय नातुल्लो कित्याक म्हळ्यार सगळी पातकी पूण जेजूक थंयसर अधिकार आसलो जेजू मात्र एकलो पातक करिनासलो व्यक्ती थंयसर जेजूक शिक्षा दिवची अर्हता आसली पूण जेजू कितें करता हांगासर तिका बोगसिता ती मोगसाणें तें मोगसाणें जावन आसा काकुळत आपल्या व्हड दयेन व्हड काकुळतीन त्या एक किरकोळ स्त्रीयेक बोगसिल्लें देवाची अपारमीत काकुळ दुसऱ्यान पेद्रूक जेजून बोगशिल्लें पेद्रूक पळया देवाच्या अपरमीत काकुळतीन पेद्रू सुकोन पडलो उरले शिकोन पडलें जेजून ताका नेगार करी येतें जेजून ताका पयस करी येतें म्हजे सरसिलो पयस सर सयताना आनी मुखार ये नाका म्हूण येतें पूण देवा ताच्या अपरमीत काकुळतीन ताका ताणें बोगशिलो तिसरें गडीत कुर्सा वयर खंयचो गुडो कल्वर पर्वतार रक्ताचें वळोवन आसा वळवळ्याच्या आठाविट्याच्या ओडींत तो उमकळोन आसा हे संदर्भात ताचे तावन भायर सरतात तीं उतरां ताणें कांय सूख करूं ना बाराबासान सूख केल्ली शास्त्र्यांनी फरिजेवांनी सूख केली मतबेऱ्यांनी सूख केली श्रेष्ठ याजकान सूख केल्ली कैफासान सूख केल्ली एणें पिलातांनी सूख केली जेजून मा सूख करूं ना खिणा भितर नासकरची पदवी ताका आसली खिणा भितर उज्यासोनी गंधक असो पावसान सगळ्यांक नासकरची पदवी आसली पूण आपल्या अपरिमीत काकुळतीन तो देवा लागीं म्हणटा बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात ते स्नेहांत पळया ओड काकुळत आनी संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भावभणी अशें जायतीं घडितां वेंचीक पुताच्या वापारी ते आमी आयकतात वेंचीक पुताचो बापूय देवाच्या जाग्यार जेजूच्या जाग्यार आसलेलो व्यक्ती पळया आपणें कांय सूख करनासतना आपणाक मारन आपणाची आस्त व्हरून गेल्लो वांटो व्हरून गेल्लो पूत आस्त वाटेर घालन पिड्ड्यार घालन सगळो दुडो वाटेर घालन कलवंता सांगाक ता करसून जिवीत बरबाद करन उपरांत पश्चात्ताप पावोन आपल्या बापायच्या घरा फाटी येताना बागील उक्ते करूंक राखून आसलेलो बापूय
पळया तर बक्षीचे म्हणनातलें त्या बापायक पूण आपल्या व्हड काकुळतीने व्हड दयेने त्या पुताक तो बोक्साणें दिता पोटलून धरता तितले मात्र न्ही होगडान गेल्ल्या पुतासो स्थान मान दिता पळया मुदी घाला ताच्या बोटाक दोगलो घाला ताच्या आंगाक मोचे नेचे ताच्या पांयांक पळया आपल्या पुताचें अस्तित्व तो पाटी दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती जावन आसा देवाची व्हड काकुळत आनी आज आमी तीच काकुळत अनुभव करता कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांत्र पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांत्र देवाच्या उतरा मारिफात्र आनी संस्कारा मुखांत्र ह्या देवाच्या व्हड काकुळतीचो अनुभव आमी करता आयचे दीस आपापसाहेब म्हणटा तुमी करूंक जाय जाल्यार सांगती एक तुमी थोडो वेळ मागण्यान करचे जाय देवी काकुळच्या आयताराच्या थोडो वेळ मागण्यान करचे जाय मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन देवाचें उतर आयक जाय एक सुटावें कुमसार जाय आनी पवित्र कुमगार घे जाय देवाची काकुळ तूं बोगसाणें बोगसानांतलेल्या पातकांचें बोगसाणें तूं जोडून घेतलो घेतिल्लें म्हणलें सत आयचे दीस आपापसाहेब दिता तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अखेर करचे फुडें आमी कितें करूंक जाय देवाच्या काकुळतीचो अनुभव केल्ले आमी ती देवाची काकुळत एकामेकांतय वांटून घेवंक जाय प्रस्तावान तेन्ना आयकलें आमी देवा तोंडजोन घेतलेली काकुळत आमी एकामेकांतय वांटून घेवंक जाय दखल्याक बोक्सिनांतलेल्या साकराच्या वापारींत न्ही गे बोक्सिनांतलेल्या साकराच्या वापारींत एका साकराक दनया लागीं 1 करोड रुपये रीण आसलें देवें आसलें आनी आज दिता फाल्यां दिता आज दिता फाल्यां दिता म्हणून तो सतोंत आसलो एक दीस राय म्हणटा त्या मनशाक वण म्हज्या लागीं हाडा आनी नौकर त्या मनशाक वण ह्या राया लागीं हाडटात दनया लागीं आनी तो वळतो दनी म्हणटा तुवें कितें म्हजें बाकी आसा आजच फारीक करीत जाय आनी तो वळतो कितें म्हणटा म्हाका इल्ली पुरसोत दी हांव लॉसार आसा म्हणजे कांय पयशे नात पूण कितें म्हणी कर तुजें रीण फारीक करता दिलें कांय ना भुरग्यांक जेवंक गत ना बायलेक जेवंक गत ना हांगा आजलें पुरो आयकून केलां कांयच ना आमकां उरल्या म्हळ्यार एकच वाट जीवगात करची तेक म्हाका थोडी पुरसोत दी हांव दितां आनी रडटा तो ताची बिरमत पळोवन वो पळया ताका शिक्षा लावंक अधिकार आसलो तो धनी तो राय पळया ताका बोक्षिता काकुळत दाखयता पळया काकुळत दया दाखयता आनी ताजे व्हड दयेन ताका काकुळ दाखोवन बोक्षिता आनी म्हणटा वस तुका बक्षिलें तुवें रीण दिवचें नाका म्हाका वस बऱ्यानची रड नाका पूण तो कितें करता पळया तो मनीस वता ताच्या सांगाती साकराक 100 रुपये करोड सोड लाख सोड 1100 रुपये रीण आसलें ताची गुमटीदार म्हणटा तुजें रीण म्हाका आजच तुवें फारीक करीस आनी तो वळून वो सांगाती साकर पांयां पडटा आनी म्हणटा म्हाका थोडी पुरसोत दी म्हजे लागीं कांयच ना भुरग्यांक फीस बांदून आसा पयशे नात ओगता पयशे ना बायल हुशार ना म्हाका इल्लीशी पुरसोत दी तुजे 100 रुपया हांव फाटीं दिता पूण वो मनीस दया दाखयना काकुळ दाखयना बगार ताचे वयर फिर्याद घालता कंप्लेंट करता ताका भितर घालता जैलान दवरता पुलीस स्टेशनान लॉकअपान दवरता ताका मार घालयता आनी ही खबर रायाक कळटा आनी राय त्या मनशाक ताचे लागीं वण हाडयता आनी म्हणटा करोडांनी देवें आसलें तुका हांवें बक्षिलां 100 रुपये एक देवें आसलें रीण आसलेल्या तुज्या सांगाती साकरा तुका बक्षूंक जावं ना पळया म्हज्या काकुळतीचो अनुभव तुवें केलोय म्हज्या व्हड दयेचो अनुभव तुवें केलोय पूण तीच काकुळ तीच दया तुवें तुज्या सांगाती साकरातय सांगाती भावातय सांगाती भयणीतय वांटून घेवंक तुका साध्य जावंक ना धरा ताका ताचे हात पांय बांदा आनी पयशाक पयसो परीक करीसर काळोखाच्या कुडांत उडयल्या थंय जातालें रडणे आनी दांत कितलो न्ही वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देवाच्या काकुळतीचो अनुभव केल्ले आमी ती काकुळत हेरांतय वांटून घेवचें बरें मन आमी दाखोवंक जाय ना जाल्यार आमी ती आपणायलेली काकुळत होगडान घेतले हांव आनी आमचें जिवीत पयलेंच्या जिविताच्या की पास्ट जातलें देखून देवान आमचे मुखार 2 संगती दवरल्यात आशिर्वाद आनी शिराप खंयचे विनताय ते वेंस तुका सोडुल्लें शिराप नास आशिर्वाद बेसांव ह्यो संगती दैवी काकुळतीच्या फेस्ता दिसा
जेजू आमच्या मुखार दवरताना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या उतरां घालच्योंक सुमी आमकां आदार दिवं दी कृपा दिवं दी देवाच्या पुरमीत काकूळत व्हड रितीन आमी स्विकार करूं आपणावंक दिस काकूळत आमच्या भाव भयणी ती वांटून घेवंक देव आमकां आदार दिवं दी अखेर करचें फुडें तळ्यांतलें उदक रावलेंत जाल्यार कितें जाता तें उदक तळ्यांतलें उदक रावलें जाल्यार कितें जाता तें उदक काळें जाता तें उदक पाचवें जाता पाची म्हणटा तें उदक मेळें जाता पिवंक तें उदक ना फाव जाता पूण तेंत उदक वळ्ळें जाल्यार आनी त्या तळ्याक भायलें उदक आयलें आनी हें वळोन गेलें जाल्यार कशें आसता उदक आपुट्ट नितळ आसता तें पिवंक वापर येत न्हावंक वापर येत सगळ्याक वापर येत तें मेळ्ळें जायना तशेंच देवाचें काकूळत म्हजें थंय देंवन आयल्या आनी ती काकूळत म्हजे तोंड भायर गेली जाल्यार हेरांक हांव एक आपुट्ट मनीस पवित्र मनीस जावं पावतां जर तर ती काकूळत हांव स्विकार करता भायर धाडिना जाल्यार म्हजे थंय ती एलर्जी जाता एलर्जी जावन हांव कुसोंक लागता घाण पडटा आनी क्रमेण म्हजो नाश जातलो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या काकूळतीचो अनुभव करया ती काकूळ म्हजे तोंड भायर वचून पयल्यां की ती पावोवंक देवा स्वादार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया त्रिएका देवा तें आसूल आमचो बाबार तुसार ह्या सगळीं सांगात आमी म्हणया सतमंता देवाक सर्वद्वेदारा बापाक सर्गांनी विधमीच्या रसनादाक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या समिया जो पवित्रत्म्या वरवीं गरबे संभवलो हांव कार्मरियेतान जल्मलो 5 विलेगात आनी कोसोसले ताका सार मारलो तो मिलांतका निके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वदेदा देवापाच्या उजव्या बसला तीन तान तुवेंनी मेल्ल्यान रिमर्सिबे करूंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कथोलीक पुय सभे भक्तां सोयता ताचें भक्तांनी कुडीचें जिवानपण शासनाचें जिवीत आमी आमी सर देवाचें भुरगीं ताच्या मोगांत आनी गोपांत जियेता ताच्या काकूळतीचो निरंतर आमी अनुभव करता तीस काकूळ हेरां ती वांटून घेवचें बरें मन आमचें तें रुसूं देवा म्हण ह्या मागण्या मुखांतर आमी उलो मारया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचे वडील बापसाहेब बिस्प याजक आनी धर्मिका खातीर आमी मागता तुज्या पुतान दाखयल्लो मोग आनी काकूळत तांणी आपल्या जिवितांत आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक दिवंक गरज आसची कृपा आनी उदारपण तांकां दी म्हूण मागता जावा बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचें मागणें आयक आमच्या देशाचे आडळते चलयतल्या समेस्त मुखेल्यांनी तुजे काकूळतीन बरोवन स लोकां थंय ती काकूळत दाखोवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक तुवें आमचे थंय दाखयल्ली वर्ती काकूळत आपल्या दोळ्या मुखार दवरून सुकून पडलेल्या भावां भयणींक मोगान बगसूंचें एक दयाळ काळीज तांकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक बुके आनी पिडे वरवीं कश्टूंच्या सर भावां भयणीक अणकुलवंत मनशाच्या उदार दाना वरवीं गरज आसचें कान आनी मुळाव्यो गरजो फावो जावं म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक अन्यायाक वळख जाल्ल्या आनी तिची शिक्षा भोगच्या सर भावां भयणीक अधिकारार आसच्या मनशांनी तांचो अधिकार उपयोग करन तांकां न्यायनीत वदकसून दिशें कर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक तुजे काकूळतीचो संभ्रम आमी आज चलयतना तुवें आमचे थंय दाखयल्ल्या तुज्या वर्ते काकूळती खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी ती तुजी काकूळत आमच्या दिसपडत्या जिवितांत हेरां थंय दाखोवंक आमकां गरज आसचें मोवाळ काळीज दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक सांजुद्दार देवाक समर्पिल्ल्या पिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्ताचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांच्या वावंटीचो आनी दानाचो फळ ह्या तेश्ट मापान तांकां मेळासो कर सांगात आस ह्या पुणतळ्यार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन छबीतायन पोंताक पावय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक एगडी बरदोळे तांपया आमची भूंय भोव थापल्या भोव दगीन कस्तून आसांव आमी उदाकी उणें जावन येता हे संदर्भार सुरेशपूर आमचेर दया दाखोवन दी ताचे व्हड काकूळतीन बरो पावस धाडून पृथ्वी थंड करून दी भूंय भिजोवन दी जनवरांक मनशांक प्राणिया पक्षींक रुखझाडांक फावो तें उदक आमकां फावो जायशें विशेश करून कल त्या काळजाम खऱ्या मनान आमी मागया जे कोणा मागतान बसयलां सुगडास खरयां तांचे बसोत मागया
कर्नाटकांत चुनावण जावचो आसा बरे मुखेली इस्वार्थी मुखेली विसरून येवना बरो सरकार फावो जायचें आमी मागया सर्गींचे भोव मुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा तुज्या वोट काकूळ दिसो आमी दिसपट ते अनुभव करता तीस काकूळ हेरान तें वांटून घेवचें बरें मन आमचें तें रस म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी ಆಮೆನ್. काणीक समोर ಪಾಂಚಂಕು 127. तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशी आमची काळजां मेळी तुझे लागी बाकी निर्भागी तुझे लागी बाकी निर्भागी म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेव मानतात असलें जावं म्हण मागाती आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र पिचादावाक सर्वेस्वर मानून घेव महिमेवंतो देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजूच्या मरणानी पुन्हा जिवानपणाचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या परवेल्या क्रिस्ती बावर्त्यां परीत तुज्या उतरांतली ती धर्मदुतांची शिकवणूक घेवन एकच वंडो मोडोन खावंक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या तर तुजो मोगासोत मोग देवून येवं आनी हे वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो वंडो बदलोन तुज्या पुन्हा जिवानपणान पुताची कूड आमी जायशीं करूं अशें ह्या आत्मीक पोशणान तुजें उतर आमचे जिणेन सुफळ जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सवे आसों तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वर्षे आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो काही दोन्ही ती स्वानी आमच्या फायद्यासो पण ते करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकणी वर्तदा बाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली सासनाच्या जिविताक जल्मली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबार्थ्यां उगडलीं दारां सर्गींची आमा पातक्यां ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुना जिवानपणान सगळ्या नवें जिवीत उपजोता देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादा उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार दळबाराचो सर्वेस पोतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान
सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी एका काकाचे सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच मग भाऊ बहिणीनं भाऊ पवित्र घडी आम्ही संभ्रम तावड आणि वाय नसल्याची जुचे मास आणि रगसान बदलची घडी पवित्रत्म्याची घडी देवाच्या वड काकुळतीची घडी बावर्तान या रीतीन वांटेली जाऊया देवाची काकुळत आम्ही जोडून घेऊया बापा करूसू तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगते आपले सुकुशेने कस्टमरान ससूंगवेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेसपरी जवान जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही स्मरता तुझे पुनः जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अप्रेता बाबा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवानपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिविताचो मुंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमी समेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या पापा सैब पीटर पौल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवानपणाचो बरवसो दरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करे आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांवकार मर्या देवाच्या माय संगती तिचो पती बागे वंजू जय बागे धर्मदूता बागे वंजू ता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मोठीन दवरना देवाची ओढ काकुळत दिसपट्टेन जोडून घेवन ती काकुळत हेरांत वांटून घेवंक देवा स्वादार मागून सुमियान शिकलेले मागणे सांगाता मागे आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमचिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडांतले आमकां निवार
दे कृणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमचे सोडून राज जेजू क्रिस्ताचेणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्यार स्वर्गी पत्वेनी महिमा तुजे सस्नाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया इजवन आसा जिवंत देवाची शेळी आम सामयिस्तांच्या मोगान बोलोवन देवाची काकुळत घेवन ह्या मनशा कुळांत आयलेली आपल्या अपरमीत मोवाड्यान ती दैवीक काकुळत आमचे थंय निरंतर वळशी करता ती त्या काकुळतीचो अनुभव आमी केल्ली ती काकुळत एकामेका ती वांटून घेवंक लो दिता ती हे शेळयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली शांती सागोरा आमच्या दर्यार सडवंदारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदारा मुघल शांती सागोरा आमच्या दर्यार सडवंदारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदारा कितली मोवाळ काकूळ तुजी असीम दयाळाय सर्गीची देवी काळांदा दोष करची पवित करची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवंदारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदारा आमी सगळी दिंबी घालया देवाच्या काकुळतीची मागणी भक्तीन आमी मागया हांव म्हणटा ताच्या उपरांत तुमी म्हणा दयाळ देवा दयाळ देवा तूं एकलोच बरो तूं एकलोच बरो तुज्या काकुळतीन तुज्या काकुळतेन हांव धांवन येता हांव धांवन येता हांव किरकोळ हांव किरकोळ हांवें जायती चुकी केल्यात हांवें जायती सुखी केल्यात पूण तूं काकुळतीचो देव पूण तूं काकुळतीचो देव देखून देखून तुज्या काकुळतीचेर तुज्या काकुळतीचेर हांव बरवसता हांव बरवसता कित्याक कित्याक तुज्या काकुळतीचेर तुज्या काकुळतीचेर पातये लोत्मो पत्तेलोत्मो निराशी जाल्लो म्हणलें निराशी जावन तर म्हणलें युगा युगांत तावन ताता आयकल्लें ना आयकलें ना भुमी अंतरळ पवित्र अंतरळ भुमी अंतरळ भूमी अंतरळ ते नेणा तेने ना एका कुळतीच्या देवा एका कुळतीच्या देवा तुवें मात्र म्हाका तूं एक
म्हाका नित्यवंत करियेत निवळ करियेत आणि तुझ्या काकुळतीवंत काळ जातय तुका कृतीवन काल जाते हांव येताना म्हाका तूं म्हाका केदींच तू म्हाका केदींच तिरस्कार करिसो नाय तिरस्कार करिसो नाय कित्याक केद्या व्हड पातक्याकी पत्क्यातली तुमकां कोळतीवंत काळ जान तुका कृतज्ञ केदींच काकुळतीन कार केल्ली ना केदीच काकुळतीन कार केली ना अंतरळ आणि भूमी अंतराळ आणि भूमी सरल्यारी तुजेर पातयो नायिल्ल्या तुझे पातयो आत्म्यांक आत्म्याक व्हड काकुळतीन ओढ काकुळती वेंगचेन तूं रावंक नाय रावंक नाय तितली अपरमीत तुजी काकुळत तितली अपरमीत तुझी तिका गड ना तिका गड ना तिका शर्त ना तिका शर्त ना ये मोगाळा जेजू ये मोगाळा जेजू पातकांत एक सुरें जाल्ल्या पत्कांत एक सुरे जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट तुझ्या काळजाचो तूं इश्ट तूं म्हजो सर्ग तूं म्हजो सत तूं म्हजी शांती तूं म्हजी शांती तूं म्हजी बादशावी तूं म्हजी बादशाह म्हज्या कश्ट आकांतांनी म्हज्या कश्टाक आनी दुबावांनी आनी दुबावांनी तुंच म्हजें शांत समाधान तुंच म्हजें शांत समाधान म्हजे जिणेची वाट म्हज्या जिणेची उजोडांचें किरण तुंच तुंच एक सुर्या आत्म्याक एक सुर्या तुंच सर्वस्व तुंच सर्वस्व जेजू जेजू म्हज्या आत्म्याचें मोनेपण म्हज्या आत्म्याचें बरें म्हज्या आत्म्याचें मोनेपण म्हज्या आत्म्याचें बरेंपण मोनेपण तुका समजता तुका समजता तूं आमची अस्कत कांय जाणा तूं आमची अस्कत कांय जाणाय जाल्लो आमचो श्रेष्ठ याजक श्रेष्ठ याजक तूं बरो आनी प्रवीण वैज तूं बरो आनी प्रवीण वैस आमी कश्टांत संपडनाशें आमी कश्टान संपडानाशी तुंच आमकां राखताय तुंच आमकां राखताय बुजयताय आनी गुण करताय आनी गुण करताय जेजू जेजू तुका जावं अर्गां तुका जावं आनी होगळाप होगळाप ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससना आमेन आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा पुन्हा जिवन जाल्ल्या जेजून आपल्या दोळ्यांनी पळोवन सिसांक व्हड आनंद बगलो ताका पळयनासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या वायनाच्या आनी हांगा एकवटलेल्या भाव भयणीच्या रुपान त्याच जेजू बाबार्थान वळखत हांव पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवांनी देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडी आत्म्याची देणी आमच्या भाव भयणी मोदें व्हडा संतोशान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक बगी संतोष बरी दैवीक काकुळतीच्या फेस्ताचे उल्हास पटयता तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागता देवाची काकुळत सुमयाची काकुळत तुमचे ती निरंतर वळोवन येवन दी तुमकां बेसांवांती जावं दी म्हण म्हजे मागणी तुमच्या खातीर जावन आसा तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे उल्हास देव बरें करूं पांच संको 217 वाटे सोम्या कसर तुझे सरस म्हाका वागर शेळे काळीसे मोगान तुझ्या पेट कष्टात वासताना समजो आदार पळय मुजें करताना
म्हाका दुरा शिदुनाचे वाटे सुम्या म्हाका चलय कृपे देण्या तुझ्या म्हजो नेट बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका भाग शेळीं काळीजे मोगान तुझ्या पेट भुतां सोवे अवघार मोरी आशीर्वाद दिवा बगीन मुसाचे कृपेन स्पनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मग छनो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भू पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कलो सुवाव जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं.